हरिः ॐ मा सहस्राशि रेखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रापाता स भूमिग् सर्वातस्पृत्वा तिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुखा तर तुला एक कार्यक्रम जो असा तो सार्वजनिक प्रार्थना सभा आणि ही सार्वजनिक प्रार्थना सभा ही साधारण 31 ऑगस्टच्या पयलीं करप आणि अस्थि विसर्जन जसे प्रदेश अध्यक्षान सांगले की देशभरान म्हणजे साधारण सबंद देशान एकूण 97 नदी भितर ह्या अस्थींचे विसर्जन करप अशें भारतीय जनता पार्टी केंद्रान ठरयल्लें आसा। सांजचे 5 वरांचेर दाबोली एअरपोर्टाचेर आमचे जे कलश आसात ते घेवन आमचे प्रदेश अध्यक्ष एअरपोर्टाचेर येतले आणि त्या एअरपोर्टाचेर मागीर आमचे केंद्रीय मंत्री सगळे मंत्री आणि पक्षाचे ऑफिस बेरर पदाधिकारी हे सगळेच जाण थंय एअरपोर्टाचेर वतले आणि एअरपोर्टा वयल्यान मागीर साधारण सांकवाळ हांगासर कुट्टाळे मतदारसंघान सांकवाळ ह्या जाग्याचेर आमी शांतादुर्गा टेम्पलाच्या जस्ट ऑपोजीट मेन रोडार थंय एक दर्शनाक लागून थोडो वेळ एक 10 मिनटां थंय रावतले। त्याच्या नंतर मागीर जुवारी ब्रिज क्रॉस करून जुनो जो पणजी आक्षी रोड आसा त्या रोडांच्यान पिलार जंक्शन जे आसा त्या पिलार जंक्शनाचेर साधारण आमी एक 10 मिनटां थंय दर्शनाक लागून थंय दवरतले। त्याच्यानंतर डायरेक्ट मागीर बांबोळीच्यान जुनो रोड पणजी बांबोळी जुनो रोड ह्या रोडाच्या भितरल्यान येवन 4 पिलर म्हणजे आपले जे पणजी कम्युनिटी जे आसा नेवगी नगर थंय साधारण आमी एक 7 थंय कार्यक्रम म्हळ्यार थंय सगळ्यांचे दर्शन घेवपाचो कार्यक्रम थंय जातलो। त्याच्यानंतर मळा झरी कडेन एक 7:15 एक 5-10 मिनटां मळा झर आणि त्याच्यानंतर मागीर संगम लॉज मळा आणि ते जातकच डायरेक्ट मागीर आमी ते अस्थि कलश जे आसा ते दोनूय कलश प्रदेश कार्यालय सकल आमी मंडप घालतले आणि थंय तो अस्थि कलश लोकांक लागून कार्यकर्ते किंवा बाकी सगळ्याच जाणांक लागून तो दर्शनाक उपलब्ध करतले। हो पयल्या दिसाचो कार्यक्रम 22 तारीख। मागीर आमी 2 जे कलश वेगवेगळे आसात ते दोनूय कलश एक उत्तरेक आणि एक दक्षिणेक अशे 2 भागान आमी 2 रथ जे केल्ले आसा त्या रथाचेर धाडटले। 5:15 पणजी आमची जी जेटी आसा पोर्ट कॅप्टन ऑफ पोर्ट जेटी थंय आमचे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीन त्या अस्थींचे विसर्जन जातले। संग मागीर त्या कुठ्ठाळी आमची जे फेरी जे रॅम्प आसा त्या फेरी रॅम्पाचेर साधारण आमी 5 पावतले आणि 5:15 ते अस्थीचे विसर्जन हे जुवारी नदीन जातले।